वो एक्चुअली एक एनिवर्सरी आयजचे दिसा वो एनिवर्सरी कित्याक लास्ट इयर 21 जुलायाक आमी एक डिमांड मेमोरेंडम इश्यू केल्ले PWDन वचून तांकां शिटकावणी दिल्ले रस्ते पळय आहा ते काबार करून उडयला जायका म्हणून एक हे डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सुएज पायपलायनिंग 10 वर्सां जाली कलंगुटान सुएज पायपलायनिंगाचें काम चालू आहा अजून पासून ते सुएज चालू जायना ना तेंचे कामां चालू जाता फकत रस्ते पळय तेंचे आमकां पेजेक लायले पळय सामान्य कलंगुटाचे गांवकारांक लायले ते लायले ही आता ट्युरिस्ट बेल्ट ट्युरिस्ट येता ते बिझनेसा पोवन उडयले स्टार्टिंग जेन्ना जायकाचें काम चालू आसलें तेन्ना जायकाचें काम सोंपलें म्हणलें तेंच्यांनी रोड एस्पेल्ट घातले सगळे केले एव्हरी इयर इज द सेम स्टोरी एव्हरी इयर सेम स्टोरी म्हळ्यार कोणूय हे म्हणूंक शकना की ह्या फावटी जाला म्हणून कितें मिस्टेक जाला म्हणून अरे दिस इज द टोटल फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर डिगिंग अप द रोड्स फॉर स्वेज पर्पजीस आणि आमी म्हणटा की हे एक मेसेज सांगू सोदता की हो एक एनिवर्सरी एव्हरी इयर एंड जुलाय हो सिट्युएशन रस्ते भितर वयता दुसरें म्हणल्यार फावंटनाक कलंगूट इगोजे कडेन फावंटन इनॉग्रेट करपाक खासदार येयल्लो 10 मीटर फुडें थिंगासर ऑलरेडी एक फावंटन जायकाचो आहा ते पळय सुएजाचे धाकणे ना तितूंतल्यान फावंटन भायर सरता ते म्हाका दिसता आतां त्याच खासदारान येवन थिंगा इनॉग्रेट करचे पडटले कित्याक आमी थकले सांगून थकले आनी ह्या फावटी आमी उगी रावचे ना जरी तर हे डिपार्टमेंट तरी एक जाग्यार घालना एव्हरी इयर ह्यो प्रॉब्लेम जाता आमकांच न्हू त्रास जाता सामान्य गोंयकारांकूय त्रास जाता ट्युरिस्टांकूय त्रास जाता थिंगासर बागान एक जंक्शना कडेन प्लास्टीक मारून दवरला ते हेजे रस्त्यार प्लास्टीक मारून दवरला ते रस्तो भितर गेला आनी 2 दीस पयलो तो धाकटो भुरगो एक सायकल घेवन तो पडलो थिंगासर तो बाबडो इस्कॉलाक वयतालो ना खंय ट्युशनाक वयतालो तो सायकल घेवन पडलो भुरगो सो यू कॅन इमॅजिन द स्टेट ऑफ द रोड आनी म्हणटा कितें केन्ना आमी स्वर्णपूर्ण गोंय आनी विकसीत भारत आनी खंयचे अरे ते लेबल दिवपाचे बंद करा पयले स्टडी करीत रावा तुमी एव्हरी इयर इज द प्रॉब्लम आमी मागता हे फेलियर पळय आहा ते बाबा जायकाक हाडा तुमी जाग्यार तुमचेशीन जायना जाल्यार आमकां सांगा आमी वचोन आमी दारा मारता हेजे हायकोर्टाचे जरी तर हे जाग्यार पडना वी आर डेफिनेटली मुव्हिंग टू द हायकोर्ट कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी तुम्ही आयज काल पळयलां आसतलें कलंगूटान यो म्हणजे रोमो वयता हे जायका प्रोजेक्ट केल्यार ओवर 5 वर्सां जालीं आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक बरो उमेदी आसलो कित्याक हे जे उदक जमनीन पिड्यार जालां आमचें सुएज कनेक्ट जातली आनी आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो म्हणून पूण दीस इज बिकम अ वर्स अ नायटमेर तुमकां फॉर एव्हरी इयर हिंगासर प्रॉब्लेम जाता रोमन वयता हे फारा पयला आतां तुमी पयला फाटल्यान कितें जालां पळय तें हिंगासर सद्याक हिंगासर हे आतां फेलियर कळ्ळें तुका हे कितें केलां वयल्यान तुका तोंडाक क्रीम लायल्या न्हू आनी हे भितरल्यान हे बेशी क्रीम आनी भितरल्यान कितें आसा खबर ना इट इज व्हेरी रिस्की आयज आमकां वयल्यान भोंवंक पासून भिरांत दिसता दीस इज अ फेलियर हे खंयचे करप्शन जाल्लें आहा हेजेर हे टॅक्स पेयराचे पयशे हे गव्हर्मेंटान जायकाशी वसूल करूंक जाय आमी गुड आफ्टरनून आता परत आमी माय नेम इज सपनेश वायगणकर अँड आय एम द बोर्ड मेंबर फॉर विलेज पंचायत कलंगूट हांगासर आता तुम्ही पळोवंक शकता काल 2 दीस जाले हांगा वोणे पडत आहा द एंटायर रोड रायट फ्रॉम बागा सकल टील ला कलिप्सो इट्स गॉन फॉर अ टॉस सारखे पिड्ड्यार जाल्ले आहा चालूच कोणे आता 100 मिटरा पयलीं आनी 2 दीस जाले वोणो पडलेलो प्लस हे सायडीक सुद्दां एक वोणो पडला सो चालूच हे आहा हे आमचे पळय रोडाचे डिस्ट्रक्शन हांगा जाल्ले आसा स्टार्टेड रायट फ्रॉम सुरेज नेटवर्क हांगा पळय स्टार्ट केल्लो एक 7-8 वर्सां जालीं पयलीं तेन्नासून जेन्ना पळय स्टार्ट केलो हे चालूच आमकां 2-2 वर्सांनी हे त्रास भोगचे पडटा आमच्या लोकलांक कळ्ळे ट्युरिस्टांक हांगा पळय कलंगूटान कोण येता पळय तांकां चालूच त्रास घेवचे पडटा आनी हेजेर आमी इमिजिएट एक्शन घेतलेली कालूच आमी MLA आमच्या मायकल लोबो तशेंच CMांकूय लेटर केल्ले आसले आनी तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन हांगा घेवन JCB थंयच आपले वर्क ऑर्डरी कोणाक दिल्या खंय आनी हांगा पळय जो एंटायर स्ट्रेच आहा तो हांगा सारकें करता म्हणून आतां सांगलां आनी आमी हांगा आतां स्टार्ट केलां हांगासर रोड तेंचें काम तेंच्यांनी आपलें नाव लेट्स सी ते कितको वर्क करता पळय ते
आय थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू सगळ्यांक हांगासर लोकांची प्रॉब्लमां सॉल्व करूंक जाय. आय थिंक कितें दिसता मातशे ते ऑफिसर आहा न्हू ते खंय तरी मातशे पासिंग द बक गेम चालू आसा. कित्याक PWD म्हणटा जायकाचें काम, जायका म्हणटा आनी कोणाचें काम. सो थंय खंय तरी तेंचे मातशें स्ट्रीमलायन करूंक जाय आनी एक इंडिविज्युअल अथॉरिटी कोण आहा पळय तांकां दिवंक जाय. खंयच्या खंयच्या रस्त्याचेर निलेश बोलते आनी हो आयज व्होणो पडला खोबराडे कालगड. काल जेन्ना हांव ही सायडी वयतालो पळय तेन्ना हांगा पयलें हे खसता म्हणून आनी मागीर एक बारीकसो व्हिडियो काडलो आनी सगल्यांक धाडलो. बाबा व्होण्यान कोण ना कोण पडटले मरतले त्या पयलीं मातशें येवन कितें तरी कर हांगा आनी व्हिडियो घातला आनी सकाळी पळयत जाल्यार आमकां व्होणो पडलो. 4-5 जाण टुरिस्ट लोक उदर पडले तेंच्याच काडल्या गोंयच्या लोकांनी. आनी हे व्होणे पडात आसा कशें पडटा कितें आतां कांयच कळना. पयलीं पडलो टिटोज कडेन आतां थंयसर आयज वा आनी आतां फुडें थंयसर पडपाचो. हे जे कितें करता न्हू कामां दिता मातशें पावूय कामां करता जाय. डुप्लिकेट कामां जावंक जायना अशें हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. डुप्लिकेट कामां करून जीव नाका बरें करा. कितें करता तें बरें करा लोकांक लागून लोकांचो जीव वाचोवपाक लागून. हांगा लोकांक त्रास जाता खूब त्रास जाता हांगा. आनी बारीक बारीक वाटेक व्होडे पडलेले गेल्ल्या 2 वर्सां हांव चलयतालो ते व्होडे. आतां म्हाका दिसता हांव परतून भायर सरोंक जावलो आनी ह्या फुडें हांव सरतलो. आयज कालांगूट रस्ते जे आसा मेन रोड्स PWD रोड ते आयज सगळे इट इज सिंकींग. कॅन सी कालांगूट फ्रॉम कालांगूट एसोसिएशन टू बागा रोड्स आर सिंकींग. आमी नको आनी केन्ना कितलें जातलें तें. कालूच त्या दिसा पयल्या दिसा हे गेलो टँकर गेलो उदकाचो सुवेज टँकर. काल आमी हांगा गेल्लेले टिटोज लेनाचेर तेची टिटोची माय मेलेली तेन्ना हांव भायर सरता आसतना आनी एक टँकर भितर गेलो. आयज सकाळीं 4 गाडयो भितर गेल्यो. सो आमी कितें केल्लें काल हें जाता म्हणून आमी चीफ मिनिस्टराक एक लेटर बरयली दॅट सिंकींग ऑफ बागा रोड म्हणून कालांगूट विलेज इट विल बी अ न्यूसन्स सारकें. आनी हांवें मागीर तितले म्हणसर MLAकूय सांगलें म्हणजे तुमी कितें करता तें सांगात म्हणलें म्हाका बिकॉज हे PWD काम करिना आनी इवन सुवेज काम करिना. आतां हांवें सुवेज हांगासर बरयल्लें आहा. एकलो मिस्टर गुप्ता म्हणून आहा तो सुवेज कॉर्पोरेशनाचो. तेजो फोन नंबर घेतलो ताका फोन मारलो. तो म्हणटा PWDचें काम. PWD हांवें विचारलें तो PWDचो वालके म्हणून आहा तो मोठोसो कोण आहा तो येयलो. ताका विचारलें हे कामचें हांव तुमकां लागून हेल्प करता म्हणून लागलो. हे काम सुवेजीचें म्हणून लागलो. आतां म्हाका लागून कित्याक हेल्प करता. म्हाका लागून करनाका हे गांवांक लागून करात न्हू. हे तुमीच फोडलां. आनी एक्चुअली कितें जालें मागीर आनी एकलो ताका फोन मारलो एका PWDचे आमच्या सुवेजाच्या एका. तो म्हणून लागलो तें काम PWDचें सोसूंक जायनालें सगलें. हांवें काडली एक लेटर काडली आनी लेटर धाडली CMाक. नाजाल्यार आमी म्हणलें कोणाकूय आमचे लोक जे कालांगूटचे लोक आहा न्हू ते हे जाले सारके बेजार जाले आनी ते म्हणून लागले आमी कालांगूट बंद करुया. त्या टायमार हांवें MLAक फोन मारलो. MLAक सांगलें बाबा तूं कितें करता तें सांग म्हणून. तो म्हणून लागलो आपूण CMाशी उलयता तूं आपणाक लेटर धाड CMाक एक लेटर कर आनी आपणाकूय लेटर कर आनी आपूण तें करून घेता म्हणलो दुसऱ्या दिसा. म्हणलें बरें आहा. सो त्या पासत हांवें त्याच दिसा कालूच एक लेटर धाडली 4:30 5 o'clock ताका मेवली. मागीर तो CMाशीन उलयलो. म्हाकाय सांगतलो CMाशीन उलय म्हणलें तूं MLA आहाय जाल्यार हांव आनी कितें उलोवन फायदो आहा. सो तूंच म्हणलें उलय आनी CM गेव हिम रिस्पॉन्स आनी आयज म्हाका दिसता काम चालू जालां. रायट. आतां अशेंच तरी वर्साच्या वर्सा तरी हे रस्ते PWDचे रस्ते सिंक जाय जाल्यार आमकां हो प्रॉब्लम. आतां तेणें तेच करूंक ना. आमचे रस्ते वयता आतां टिटोज लेन काल पोर ट्रॅफिक डायवर्ट जाले टिटोज लेनाचेर. इतलो प्रेशर येयलो की तो रस्तो आतां सिंक जाता आमचो. आनी तांकांय सुयेज घातलेली आहा ते रस्त्याक. सो आमी ते काल पळयलो ते हिसपान. मागीर काल आमचें फेस्त आसलें 21st संडे
आणि ते फेस्ताच्या एका पासून आम्ही रावन आम्ही सोमते रस्त्यार गेले आणि ट्रक काढले, माती घातली, लोबळा घातली, एटलिस्ट पंचायत रस्ते सारखे केले आम्ही. सो हे जावपाचें खूब आहा. तुमकां म्हाका दिसता तुमकां सगळे हे मेळल्या ते हांगासर हे हो सिंकींग रोड भाग आहा आनी टँकर ओके. कालचो फोटो हांगासर आसतलो म्हाजे कडेन. हे सगळे हांवें सीएमाक धाडल्या आनी इमिजिएटली सीएमान काल रातीच हे दिले सगळ्यांक. आय मीन आय डोंट नो कितें केलें तें, पूण हेंचे फोन नंबर घालून सीएमाक धाडलेले सगळे इंजिनियराचे. सो इमिजिएटली म्हाका दिसता ते एक्शन जालें आनी एक्शन जावन आतां ते रस्ते करता. आतां ते हांव देवा कडेन मागता हे रस्ते आहले म्हणून पुरो. आनीक तरी पावस पडत जाल्यार आनीक रस्तो नेमतलो भितर. रस्ते पडले म्हणटा ते नेमकें कारण कितें दिसता न्हू, कितें कशें जाता? कारण कितें जालें न्हू, हेणे रस्ते फोडले आमची बरी माती काडून येयली, रस्ते काडून येयली माती आनी कितें हाडून भितर घातले आनी ते कितें जालें सेटलमेंट करूंक ना. तेच्या वयर लोबरां घातली आनी सोमतो दामोर घातलो. आतां तो PWD इंजिनियर म्हाका सांगता, PWDचो इंजिनियर, की बाबा हे काम तो सॉरी जयकाचो मनीस सांगता हे काम PWDचें 4-5 फावटी म्हणटा तेणें हॉटमिक्स घातले. हॉटमिक्स म्हणटा सारकें जावना. आतां ते टॅक्निकल मनीस आमी पात्रांव, आमी नॉर्मल मनीस, आमकां कांय कळना तुमचे टॅक्निकलाचें. पूण आमकां जाय फकत रस्ते आमी टॅक्सां भरता तुमकां रस्त्यांक सगळे कितें आहा तितलीं भरता आमी टॅक्सां. पूण आमकां रस्ते कित्याक बरे ना कालागुटाक? तुम्ही पळयतात GNH.